we have all gathered here because our demands are not met. But today is our first day, so from tomorrow we all will be staying here. If the government is not ready to come out with a final decision, we have all decided. There are all ladies here, as you all can see. So all total we are 54 of us. So we have planned to stay from tomorrow. So I request the government to do the needful at your earliest. And regarding the salary, I think it's high time for him to think about us because we've been going every day. 10 ते 12 वर्सां आमी हे समग्र शिक्षण काम करता टिचर म्हणून. हाडली आमकां जर पगार म्हणत सांगपाक सुद्दां लज दिसता 15,000 म्हणून. कोणाक खरें दिसना हे सॅलरी 15,000 म्हणून की टिचर जावन तुमकां 15,000 काय म्हणून. अशी 5 वर्सां गेली, 5 वर्सां काडली. फुडल्या स्टेपीर जेन्ना CM हे प्रमोद सावंत जाले सर, तेन्ना आमी तेंच्या कडेन मेळपाक गेले तेन्ना आमकां तेणी सेक्रेटरियेटान सांगलें की तुमकां एब्जॉर्ब करून आपूण घेता. तेजो प्रोसेस करपाक आपणाक 6 म्हयने लागतले की तुमकां कशें कितें करून घेवंक जाय ते करपाक 6 म्हयने ओके म्हणून रावले. तेज्या उपरांत आमी तेजो फॉलोअप घेत रावले पण कांयच इफेक्ट जावना. 1.5 वर्स जाले, 2 वर्सां जाली, 2.5 वर्सां. लास्ट आतां इलेक्शनाचेर येवन पोतल्या सगळें आतां मिनिस्ट्री आतां तरी पूण कांय जायना. हाडली 2 म्हयने उरला पण तेजो इफेक्ट कांयच जायना. आमकां भाग पडले आयज हांगासर रावपाक. ह्या CMान तर जेन्ना तो सभापती आसले तेन्ना आमी ताका वचून मेळ्ळे. तेणी सांगलें हें जें काम आसा तें आतां ते भाई कडेन मेळप शक्य ना. भाई आतां जायना, मेळना कोणाक. तेन्ना रोखडोच CM चेंज जालो आनी तितून आपणाक चान्सीस आसा. आपूण जर CM जालो जाल्यार पयल्याच कॅबिनेटान घालून तुमचे पास करून घेता म्हूण सांगलें. आनी आमकां होप आसलो की हो CM खरेंच कितें करतलो म्हूण. गेली 4 वर्सां आमी 5 वर्सां आमी आसा होपार. मागीर तेज्या उपरांत हो नवो CM जालो, तेजेय चड होप जालो की तो करतलो, आयज करतलो. ताका वेळोवेळी मेळ्ळे आमी खूब फावटी सेक्रेटरियेटान, सांखळी रविंद्र भवनान, मागीर त्याच्या महालक्ष्मी बंगल्यार खूब वेळा मेळ्ळे. आनी तेणी हेंच सांगता की आपूण बेस्टांतल्यान बेस्ट जें कितें करपाक मेळटा पळय तुमचें तें करतलो, बेस्ट करतलो म्हूण सांगलें. लेटेस्ट आतां 2 म्हयने फाटीं सुद्दां जेन्ना डेप्युटी CM बाबू कवळेकर आनी आमचें डेलिगेशन जेन्ना महालक्ष्मीन वचून मेळ्ळें तेन्ना इन फ्रंट ऑफ बाबू कवळेकर तेणी सांगलें की आपूण बेस्टांतलें जें कितें करपाक मेळटा तें बेस्ट करतलो अशें म्हूण सांगलें तुमचें. सो आमकां होप आसलो की हे सरकार कितें तरी करतलें. पूण आतां 2 म्हयने इलेक्शनाक उरले. हेजे आतां आमकां अशें दिसपाक लागलें की हें कांयच जावचें ना. बेश्टी ही फक्त आश्वासनाच काय कितें असो प्रश्न पडपाक लागलो. आनी 2 म्हयने उरला इलेक्शनाक आनी 2 म्हयन्या भितर हे आतां केन्ना करतले. आमी जर अशेंच ओगी रावले जाल्यार हे कांयच करचें ना. म्हणून हेणी आयज आमकां लास्ट एंड म्हणजे हो स्टेप घेवचो पडलो.